गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स। बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ़ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स, इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं हैं। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। वी हैव टू लिटरली मैनेज पेशेंट्स एट होम with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज़ सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So sorry, uh, आई थिंक ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, बिकॉज वी हैव नॉट बीन सो हेल्पलेस। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। राइट नाउ कोविड इज एवरीवेयर अराउंड यू। ओके, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, मे बी यू मीटिंग योर फ्रेंड्स, मे बी यू मीटिंग योर फैमिली, इट डज नॉट मैटर, यू हैव टू बी मास्क्ड। ओके, जस्ट बिकॉज आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता। यू कैन स्टिल गेट कोविड। तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए। मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए। डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन। गेट इन टच विथ मी ऑब्वियसली इमीडिएटली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है। इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट, who have pneumonia, who need oxygen, and who will need to be under very close medical care. Third thing, if you have not taken the vaccine, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आपने कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ा हो कि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। इट्स अनट्रू। प्लीज़ टेक योर वैक्सीन। ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के 2 वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं उनमें डेफिनेटली हमको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है। सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू नॉट टेक COVID-19 lightly. Please pray for the people in the hospital and please pray for the families and the caretakers of all these people in the hospital. उनको आपके प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें। ओके, एंड बस घर पे रहो। आप कुछ हफ्तों तक सिर्फ घर पे रहो जब तक हम ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर सके कि हम एटलीस्ट कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके। फ़िलहाल हालत ऐसी है कि
डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड, तो आप सोचिए कि it's an absolutely helpless situation. Okay, I think अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे, we will definitely come through this second wave very well. Okay, and then we will have to work on not allowing a third wave. So थर्ड वेव का हम बाद में सोचेंगे, वो तो नहीं आना चाहिए, पर जो ये सेकेंड वेव है, इससे हमको कोई भी हालत में एकदम सेफली निकलना है. ओके, टेक केयर, आई रियली लव यू. Sungguh sani sotatuka Uske aku tin sotatuka Kushal pona sotatuka Soglis korin sotatuka Disa fator yudetana Achanai ullasutana Artia disa cesafoso Tuka sonya tembe tuika Sonko sani sotatuka Uske aku tin sotatuka Kusha pona sotatuka Sukulis kore sotatuka सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. आनी माई मोगाचो योग कार्य आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी देवाक दिन वाचून भेटयता. फ्रांसिस्को लोबो आनी क्लाउदिया गोन्साल्वीस आपल्या लग्नाच्या 25 वर्सांक देवाक आर्गां दितात आनी मिसाची भेट भेटयतात. दुसरे इंते सावन मारियो फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. आमी तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया आनी तांचे पासत मागुया. खरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया आमी सगळीं जीं कोण बरीं नात, भोव करून कोवीड-19 हे पिडेक सांपडलेलीं आसात, डॉक्टर जॉन्सन, डॉक्टर सॅमसन आनी आपले फामिलीक आवय, भयण, बापूय सगळीं बरीं नात, तांचे पासत मागूंक लायता. हेर जायतीं जाणांनी आमकां आपणा पासत मागूंक लायलां. फामिली ज्यो बरी ना जाल्ल्यो आसात, इन्फेक्टेड जाल्ल्यो आसात, तांचे पासत मागुया. जांकां कोणाक तुमी वळखतात तांचे पासत हे मिसाचे भेटेन खेरीत भाशेन मागात. तांकां सगळ्या वायटांतलीं देवान निवारूंक. आमचीं गोंयचीं भुरगीं जीं आसात, SSCचीं आनी 12वीचीं भोव करून जीं एग्जामी पासत ह्या दिसांनी भायर सरलेलीं आसात, चीफ मिनिस्टरा लागीं मागतात, तांचेय पासत मागुया. आनीक आमच्या सरकाराच्या मतीन देवान फावो तितली जाणवाय घातल्यार पुरो म्हूण आमच्या सरकारा पासत मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो, देवाची कृपा खेरीत भाशेन आमकां मार्तीर जावंक आपयता. आनी जेन्ना देव आमकां दिता तेन्ना देवाचेर सगळो विस्वास दवरून आमी मुखार सरूंक आमकां आपोवणें. जायते फावटी देवाचेर विस्वास दवरूंक आमी चुकल्या. आमी भायल्यान जें कितें आमकां भिरांत दिसता तेच भिरांतीचेर रावून जायते फावटी आमचो जीव पासून सोडला. असलें आमचें चुकीचें. भोव करून देवाचेर पातयेवंक आमी फाटीं उरल्यान देखून ताचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून कळान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं.
आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावू. सुमया काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सुमया काकुतकोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्यांक सर्गीच्या राज्याची दारां तूं उगडटाय. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडूय. अशें जांकां सर्व पातकांतलीं तुवें नितळ केलें तांकां तुवें बासायलोलीं देणी फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. इस्तेवान महाधर्म सभेच्या वांगड्यांक म्हणलें, तुमचें कांटें कितलें निबोर, तुमचें मन आनी कान अनबावाळत्यांची. पवित्र आत्म्यांचेर तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केलां तशेंच तुमी करतात. खंयचे तरी प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दुमालो दिनासतना दवरला. प्रमाणीत तो येवचो आसा म्हूण आदींच फुडें पोरगोडटाले तांणी तांकां जिवेशी मारले आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान तुतां उदेशी सुमोट दिली तरी तुमीच ती पालूंक ना. हें आयकून तांच्या काळजान राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपल्या दांत किलावूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरून स्वर्गांत तेलोवन पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक आसलोलो पळयलो. ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उगटो जाला आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण तांणी व्हडल्यान उवेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे तांच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भार घालो आनी फातरांनी मारलो आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावली एका तरणाट्याच्या पांयांशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेदना ताणें अशें मागणें केलें, सुमया जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. मागीर दिमी घालून व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां हे पातकाचे गुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. हे कुणाक सावलू सारको कबूल जालो. देवाचें उतर जाबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. परतून म्हणुया, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें कडप, तुजेर म्हाका तार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो.
तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव अनुदान भरतलों आनी मुरगडटलों. जबाब: सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश बरीत कोर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. मनीस लोचांडा मांडटा तेन्ना तुज्या गोपान म्हाका लिपून आसरो दिताय. जबाब: सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. उद्गार: जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येतात ताका कदींच भूक लागची ना. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांचे उरपंजीन जेजूक म्हळें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली खुणां करून आमकां दाखयशी. तुज्यान कितें करूंक जायत. आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यान माना केलो. ताणें तांकां सर्गीचो उंडो खावूंक दिलो अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, मोइजेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गार तावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. विस्वास दवरपा सारकीं उतरां काय आमकां काय पवित्र पुस्तकांत बरयल्लीं आनीक थोडीशीं उतरां वो आनीक एक वाक्य, एक सेंटेन्स पवित्र पुस्तकांतली. म्हजेशी येतात ताका केन्नाच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. भाव भयणीनो, आमी जरी तर आमचे फाटल्यान एक नदर मारली, आमच्या इतिहासान नदर मारली वो आमच्या पवित्र पुस्तकान नदर मारली, जाल्यार जे कोण ताचेशी आयल्यात म्हणजे देवाशी आयल्यात ते आमच्या मुखार आसात. जे कोणी जेजूचेर विस्वास दवरला तसलीं मनशां आमच्या मुखार आसात. आनी तांच्या जिवितांत जरी तर आमी भितर सरत जाल्यार तांकां खरेंच तान लागली काय वो तांकां खरेंच भूक लागली काय हें आमच्यान पळोवंक जाता. आयच्या पयल्या वाचपान बागेंत इस्तेव आमकां दिश्टी पडटा. जेजूचेर ताणें खोल विस्वास दवरलो पूण ताचो जीव साल्वार जालो, ताचो जीव साल्वार जावंक ना.
ताका मारतीर मारलो आनी फातरांचें मरण ताका मारलें तें जाल्यार शारा भायर व्हरून. आनी मारलो कित्याक चोड उलयतालो, जेजूची खबर सांगतालो. आनी जेजूची खबर सांगता आसतना हे जे कोण जुदेव आसात तांचेर घाराणें घालतालो. अशें तांकां दिसतालें हो आमचेर घाराणें घालता, हो आमकां सुबेज सांगता. आनी तेन्ना ताका भायर व्हरून फातरांनी मारलो. जरी तर तो जेजूशी आयला आनी जरी तर ताणें जेजूचेर विस्वास दवरला जाल्यार ताका कित्याक जिवेशी मारलो, ताका कित्याक ही तान लागली, कित्याक ताका भूक लागली. उरफाटें आमच्यान पळोवंक जाता जेन्ना ताका मारताले तेन्ना इस्तेवान कितें केलें, इस्तेव पळून वचूंक ना, ओ रडून उयेली मारूंक ना, ओ तांच्या पांयां पडूंक ना, म्हाका साल्वार करात, एक चान्स दियात, असलें कांयच सांगूंक ना. पूण गरजेचें तें आपणाचो आत्मो ताणें देवाच्या हातान घातलो. बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. म्हणटूच ह्या मरणाची ताका भिरांत ना, न्हय म्हूण आनी कसलेय कोश्ट आपणाक दितले, त्रास दितले ताची ताका पर्वा ना, कित्याक विस्वास देवाचेर आसा. आनी हें आमच्यान म्हणूंक जाता तान लागना, भूक लागना, कांयच कळना, कित्याक आख्खो विस्वास देवाचेर आसा. जीं कोण हो देवाचो वावर करतात तीं तशेंच करतात, आख्खो विस्वास देवाचेर. मादर तेरेजाक खंय एक फावटी कोणें विचारलें, इतले आतां गरीब आसात, इतल्या गरिबांक तुजी संस्था हाडटा, तांकां जेवण इतलें हाडपाक जरी तर तुज्यान जायना जाल्यार तूं कितें करतली. आनी तेन्ना थंय मादर तेरेजान त्या मनशाक सांगलें, हें जेवण हाडपाचें, तांची भूक मारपाची काम करूंक हांव म्हजेर आनी म्हजे संस्थेचेर धरन ना. म्हजो आख्खो विस्वास देवाचेर आसा. आय बिलीव एंड आय डिपेंड ऑन गॉड्स प्रॉविडन्स. भाव भयणीनो, हेंच तें, भूक लागना, तान लागना. जेन्ना तुज्यान विस्वास धरूंक जाता तेन्ना कित्याचीच पर्वा ना आनी सगळें वेवस्थीत जाता. जाल्यार आमच्याय जिवितान आमी असलेंच पळोवया. आमकांय हो उंडो दिसाच्या दिसाक मेळटा. आमकांय आमची तान बागोवंक, आमची भूक मारूंक हें देवाचें उतर आनी जेजूचें जेवण फावो जाता. देवाक आर्गां दिवया आनी आमकां मेळ्ळलें देणें घेवन आमी भियेनासतना फुडें सरता आसतना एकामेकाक आदार दिवया. भियेनासतना फुडें सरप म्हणल्यार कॅरलेसनस करप न्हय. भियेनासतना फुडें सरप म्हणल्यार आपणाक जाय तशें करप न्हय. भोव करून ह्या आतांचे परिस्थितीन जेन्ना हो व्हायरस वेरियंट्स ताचे येयत आसात, हिरोगिरी करप न्हय, पूण देवाचेर विस्वास दवरून जें कितें आमी करूंक जाय तें करीत रावप आनी जें कितें आडावपाक जाय तें आमी आडायत रावप. आनी अशें करता आसतना आख्खो विस्वास देवाचेर दवरून मागण्यांत ताचे बराबर एक रावप. तर हेंच करूंक हें देवाचें उतर आमकां फायद्याचें जावं आनी ज्या जेवणान जेजूच्या आमी वांटो घेता ती आमची घटाय जावं.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या आतां आपल्या मनाकरी मेळ्ळी आमच्या आनी आपल्या कुटुंब सभेच्या नांवांत सर्वेच पवित्र बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा, तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी भोगता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उचारा व्हरतो ओप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची सर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणशी. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. Naumianie todo. Jezus dziwo stala. Naumianie todo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा
सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देवाचेर पाती येता आनी जेजूची येता. ताका केन्नाच तान लागची ना, केन्नाच भूक लागची ना. सदांच देव ताची काळजी घेतलो. होच विस्वास धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संसाचे पापड पडले आमचे बोलतो. देवाचे शिरे संसाचे पापड पडले आमचे बोलतो. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कापून आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी.
क्रिस्ता बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बरोबर आमी जियेतले म्हूण आमकां भरवसो आसा. सर्वेस्पराक जोई. प्रार्थुया. बोमोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समारंभणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार.